गोंयकारांनी आयज आमी शिवोले शापोरा झरवाडो हांगासर आसा। तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता की हांगा कशें जे आमचे पावसाची पळय ड्रेनेज आसा पळय ती तेंच्यांनी हांगा ब्लॉक केल्ली आसा आनी फुडें कंटिन्यू ना ती। सो उदीक तुम्ही पळोवंक शकता की कशें हांगा हें जाता तें। रस्तो पळया कसो हें जाला तो हांगा। ही सगळी घाण जी वयली सगळी व्हांवून येता पळय न्हू ती हांगा रोडाचेर कशी हें जाता ती पळया तुमी। तशेंच तुमकां खबर आसतलें की आयज BJP सरकार आसा, तसोच गोवा फॉरवर्ड हांगा रुलींग पार्टीन आसा। सो येयल्ले फावटी तुमी पळयता आसतले आश्वासनां व्हडल्या डेव्हलपमेंटाची आश्वासनां आमकां दिता। मात तुमी हांगा पळोवंक शकता की ही कशी हांगा रस्त्यार सगळी वयली घाण आहा पळय ती हांगा पळय हे लोकल्स आहा पळय त्यांच्या घरां कडेन कशी येता ती पळया कशें ब्लॉक जाल्ले आसा ते। पळया हे आनी हांगा शार्प टर्न आहा, दोनूय सायडीकसून 2 रोड आसा आनी हे रस्तो पळया। जर ह्या हेतून जर अशी गाडी जर कोणाची जर ह्या टर्नाक जर गेली जाल्यार कितले डेंजरस आसा हे। हेतून कोणाचे लायफ हे जावं शकता। सो कोण पंचायत ऑथॉरिटी आसा तेजे कडेन मागता मातशें हेचेर लक्ष दिवचें। आनी तुमी पळोवपाक शकता की हांगा कशें जे ड्रेनेज आहा पळय उदकाची ती हांगा रस्त्याक ब्लॉक जाल्ली आसा। वयरसून सारकी ड्रेनेज येयल्या हांगा पळोवपाक शकता तुमी ड्रेनेज कशी येयल्या ती। मात हांगा ही कंटिन्यू केल्या आनी हांगा रस्त्यार हाडून सोडल्या। सो हांगा ह्या रस्त्यार हेका भितरसून पायप आसा जावं ओपन आसा ते जाल्यार आमकां खबर ना। सो मागता पंचायती कडेन मातशें ते बेजीक गांवकाऱ्यांक जे कितें गावोंक जाय न्हू ते तरी तुमी गांवकाऱ्यांक दिया। व्हडले डेव्हलपमेंटाचे उलयता पळय न्हू ते पयलीं हे बेजीक कितें आसा तेचेर तुमी लक्ष दिवपाचें। थँक्यू।